विसवा उपरांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया खेळा मळावयल्यो खबरो. सुधारित खेळा धोरणाचे परिपत्रक माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान अजून स्कुलांक धाडिल्ले ना. धोरणांतल्यो दुरुस्त्यो अजून मंडळान मानून घेतिल्ल्यो नात. फाटले वर्सभर खेळा धोरण आनी मार्कावेल्यान गोंदळ जाल्ल्यान खेळा खात्या आनी शिक्षण मंडळां मदीं बरीच चर्चा आनी वाद जालो. मात तातूंतल्यान खेळा धोरणांत थारायिल्ली दुरुस्ती भुरग्यांच्यो परिक्षा लागीं पावल्यो तरीकूय लागू जावंक ना. गोवा बोर्डान 11 एप्रिल 2011 ह्या दिसा हें परिपत्रक काडिल्लें. ह्या परिपत्रकाक लागून खेळगड्यां मदीं बरोच बोवाळ पडिल्लो. गोंय खेळा धोरणांतल्या कांय तरतुदींचो बोर्डान आपणाक जाय तसो अर्थ लायिल्लो. एखाद्रो विद्यार्थी पास जाता जाल्यार खेळा खातीर मेळिल्ले मार्क वेगळे दाखोवचे अशें ह्या परिपत्रकांत म्हणिल्लें. ह्या परिपत्रकांतले कलम नंबर 8 सामके खटकताले. राज्य पांवड्यावेल्या खेळा संघटनांनी घडोवन हाडिल्ल्या सर्तीक कांयच म्हत्व दिवंक नासलें. ह्या परिपत्रकाक लागून फाटल्या वर्सा 29 जुलय आनी 9 ऑगस्टाक 2 म्हत्वाच्यो बसका जाल्ल्यो. खेळा धोरणाचो प्रस्न सुटावो जालो अशें बसका उपरांत सांगिल्लें. गोवा ऑलिंपीक असोसिएशनाचे गुरुदत्त भक्ता आनी गोंय खेळा प्राधिकरणाचो VM प्रभुदेसायान कितें सांगिल्लें तें आयकयात. We're very happy outcome of the meeting, especially as far as the marks go. Of course, there was a review of the amount of marks for participation at international level and then at the state, taluka, district. A little bit reduction has been made, but then those marks have been included in the merits. Suppose you win a gold medal or say bronze or silver, there these marks have been added and the total of 52 marks remains as it is. So that's quite a nice thing which encourages the children to get excellence, and that's what the policy is all about. Will these marks be added to the aggregate finally, or is it just going to be mentioned in the mark list like how it was done last year? No, that's the best thing that could happen to the children in Goa. Now these marks are going to be added to the subjects. And suppose all students are only for the people failing? No, entirely. That was what earlier was the practice, but now no more. Now it's going to be that these marks are going to be added, and for the ranking purpose also it will be effective. So I mean there is no loss for anybody, and it's a big encouragement to the children in Goa. Okay. The board and every members got out a list of around 40 disciplines that have been now preliminary agreed to. So 40 sports which are in the Olympic and which have been approved by the Ministry of Sports, Government of India. These are the sports which have now been taken. It may be reviewed, added or directed later in future depending upon the situation. No, I believe whatever sports now the Sports Authority of Goa have recognized have been included in the list of games which we have finalized today. So most of the issues have been tackled. The sports secretary who chaired the meeting, Mr. T.M. Balakrishnan, Mr. V.P. Rao, the education secretary, they were very considerate. And we must thank the Honorable CM, the Honorable Sports Minister, the Secretary, Education and Sports, the Goa Board, the Goa Olympic Association, the Directorate of Sports. So all in all, you know, everyone gelled well to see that ultimately most of the provisions which were there incorporated in the sports policy have been further consolidated. 9 ऑगस्टाक जाल्ल्या मिटिंगेचे मिनिट्स अजूनही मानून घेवंक ना अशें प्रुडंट मिडियान केल्ल्या चौकशेंत दिसून आयला. गोवा बोर्डान ह्या परिपत्रकाचेर अजूनही निर्णय कित्याक घेवंक ना तें कळना. ह्या प्रस्नाचेर अजूनही निर्णय जायना ही गजाल शॉक दिवपी आसा. 9 ऑगस्टाक जाल्ल्या बसकेची मिनिट्स बोर्डान अजूनही कित्याक मानून घेवंक ना? बोर्डाक खेळा धोरणा विशीं अजूनही दुबाव आसा काय कितें? विद्यार्थ्यांनी आनी कितले दीस गोंधळात रावपाचे? आतां तरी बोर्डाक जाग येतली काय? ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. विद्यापीठ पांवड्यावेली व्हॉलीबॉल सर्त चलयांच्या गटांत PES फार्मागुडीन जाल्यार चलयांच्या गटांत पिलारच्या फादर आग्नेलान जिखली. फादर आग्नेलाच्यो चलयांचो पंगडूय फायनलींत पाविल्ल्यान तांकां दोनूय फायनली जिखपाचो चान्स आशिल्लो. मात PSN तांकां जिखपाक दिलें ना. पणजी शारांत मसांदी आमोरी ग्राउंडार गोंय विद्यापीठान ही सर्त घेतली. पणजेचे आंतीक मैदान मसांदी आमोरीचेर कितलेशेच तेंपान बरीच गजबज दिसली. विद्यापीठाची व्हॉलीबॉल सर्त हांगा चालू आशिल्ली. चलयांची फायनल पयली जाली. पिलारचो फादर आग्नेल कॉलेजीचो खडेगांठ पंगड नावेलच्या रोजरी कॉलेजी आड खेळटालो. पयलो सेट 23-25 अशा पॉयंटांनी फादर आग्नेलाक मातसो माल गेलो. मात मागीर रोजरी कॉलेज जाम पडली. फादर आग्नेलान तांचेर फुडले तीनय सेट 25-16, 25-11 आनी 25-17 मारले.
चल्यांची फायनल फार्मागुडयेचे PES आनी फादर आग्नेला मदीं जाली. पयल्या सेटांत दोनूय पंगडांनी सेट जिखपाक बरोच नेट लायलो, मात PESान तो सेट जिखलो. उपरांत PESान उरिल्ले दोनूय सेट जिखून सर्त जिखली. इनामां वांटपाच्या सुवाळ्याक फादर आग्नेल पिलारचो फादर फ्रेडरिक रॉड्रिग्स मुखेल सोयरो आशिल्लो. गोंय विद्यापिठाचो खेळा संचालक मिल्टन फेर्नांडीस, दत्ता बेतकार आनी PES फादर आग्नेल आनी रोझरीचे शारिरीक शिक्षण संचालकय तांचे बरोबर आशिल्ले. पणजेच्यान आमचो खेळां खबराकार निखिल परेरा आनी चलचित्र खबरांकार ओंकार फळारी. सिने संगीताच्या मळार नामना जोडिल्लो गोंयकार संगीतकार एन्थनी गोन्साल्विसाक बुधवारा मरण आयलें. हिंदी सिनेमार ताणें केल्लो वावर आनी ताचें योगदान सदांच लोकांच्या आनी कलाकारांच्या यादींत आनी काळजांत उरतलें. ताणें बरयल्ल्या आनी रचिल्ल्या कांय पदांची एक झलक आमी आज तुमकां दाखयतात. जर तुमकां ह्यो खबरो चुकल्यो आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in ह्या वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. घडटात तश्यो बातम्यो जाय जाल्यार तुमी आमचो ट्विटर अकावंट प्रुडंट गोवा फॉलो करात. www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकावंटाचेरय तुमकां आमच्यो बातम्यो वाचूंक मेळटल्यो. संगीतकार एन्थनी गोन्साल्विसाक आर्गां ओपीत हें खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार. में